मडगांव नगरपालिका मडगांव नगरपालिकेन जेन्ना आमी निवडून आयिल्ले तेन्ना आमचे 7 आशिल्ले. मडगांव मतदारसंघ नगरपालिकेन 3 मतदारसंघ जातात. गेल्ल्या फावटी इलेक्शनाक फातोर्डा मतदारसंघांतल्यान जी निवडून आयली मडगांव नगरपालिकेचेर श्वेता लोटलीकर ही पार्टीन आयिल्ली. पयर आमी मडगांव मतदारसंघांतलो खारबान मतदारसंघात निवडून आयला इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट महेश आमोणकार हेका आमी घेतिल्ल्या आनी 4 नगरसेवक मडगांव मतदारसंघातले. मडगांव नगरपालिकेंतल्या मडगांव मतदारसंघातले 4 नगरसेवक हे भारतीय जनता पार्टीच्या संपर्कात आसात. एनी मुवमेंट आमी तांकां प्रवेश दिवपाक शकतात. जर आमचे गणित सारके जुळ्ळे आनी ते जर ह्या 15 ऑगस्ट वा हेच्या पयलीं आयले जाल्यार मडगांव नगरपालिकेन भारतीय जनता पार्टीचे 13 नगरसेवक जातले जे मेजॉरिटीन आसतले आनी भारतीय जनता पार्टी आमी नगराध्यक्ष पद. म्हणजे हे 4 जाण येवन मागीर कामतीलो भितर प्रवेश म्हणजे सुलभ जातलो. हांगा दिगंबर कामतीर काय संबंध ना. दिगंबर कामतीर ज्यो अफवा वा दिगंबर कामतूच उठयता तेजे मनीस उठयता पण ते कापस्तात ना भारतीय जनता पार्टीन येवपाक. खंयच्याच नेत्याक गोंयच्या वा आमच्या मडगांवच्या भारतीय जनता पार्टी दिगंबर कामत येता हें आमकां खबर ना. भारतीय जनता पार्टीन जर तो येता आमचो स्टँड आमी त्या टायमार डिक्लेअर करतले. आमची क्लॅरिफिकेशन आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान दिला. तेजेच मनीस अफवा उडयता. जर ते कापस्तात आहा जाल्यार ते राजिनामो दिवन पार्टी अध्यक्षाक मेळचे मुखावरी स्टँड आमी सांगतले मागीर. देव बरें.